आणि अशोकजी, मी सुरुवात तुमच्यापासून करतो, कारण DPR अप्रूव्ह झाल्यापासून जे काही घडलंय ते तुम्ही बघितलंय, जे गोव्यात घडलंय ते तुम्ही बघितलंय, कर्नाटकामध्ये काय घडलंय ते आम्ही बघितलंय. मी सुरुवात एवढ्याच साध्या सोप्या प्रश्नावरून करतो की निवडणुका जवळ आल्या की हे असं का घडतं. मला वाटतं 2018 साली हे घडलं होतं, 2022 साली आता हे घडतंय, 23 मध्ये निवडणुका आहेत. का झालंय असं? आणि तुम्हाला मूळ मुद्द्यावर आपण नंतर येऊया, पण हा महादईचा संपूर्ण मुद्दा जो आहे तो आपण राजकीय करून टाकलाय का, हे पॉलिटिकल गिमिक झालंय का? अशोकजी. डेफिनेटली तुमचं मत मी पार्शियल मी एग्री करतो. पार्शियल. सिन्स 25 years I am observing Mahadai issue. Whenever election comes in Karnataka, issue will be raised, issue will be raked up, and the sentimental of the Karnataka will be or more. आता सुद्धा तुम्ही खरं आहे, आता सुप्रीम कोर्टचा सिग्नल मिळून 3 वर्ष झालं. 2019 2019 फेब्रुवारी 20 ला सुप्रीम कोर्ट सिग्नल दिलेला आहे गेजेट ट्रिब्युनलचा अवॉर्ड पब्लिकेशन साठी. तेव्हा फेब्रुवारी 20 2019 accordingly on February 27 Mahadai award published in the central gazette. Since 3 years there was no any development. There is no any progress as far as Mahadai is concerned. 3 years. After 3 years, now DPR has been revised. DPR 6 months back. Actually last year it has been revised. Ultimately we got approval from DPR from the CWC on December 29. Naturally, it is politically, it has become political issue, and Karnataka and Goa in both the states, it has become political issue. Now, within 2-3 months, we will face assembly election in Karnataka. Definitely, in some political parties in Karnataka, they may make it a political capital in coming election. But since 2002, when India government gave its green signal for the Mahadai in 2002, since then, one or other way, it has become political issue. निर्मलाताई, तुम्ही ऐकलंय, एक तर कर्नाटकाची बाजू तर डेफिनेटली की व राजकीय इश्यू झाला, मुद्द्याच्या मेरिट्सांचेर आम्ही नंतर येऊया. बट तुम्ही जेन्ना आज पळयता 2018 हें जाल्लें, मनोहर पर्रीकारान तेन्ना पत्र बरयल्लें, ताचे वेळार भरपूर मोठे वादंग जाल्ले. आज वो DPR सारको टायमींग पळोवन अप्रूव्ह जाला आणि ताजे उपरांत परत वादंग सुरू जाला. पण म्हादय बचाव अभियान ही एक अशी संस्था जी राजकारण असो किंवा राजकारण नासूं, ती वेगवेगळ्या पावंड्याचेर कोर्टा भायर लढो दीत आसा. आज ताई, तुम्ही जेन्ना ह्या परिस्थिती कडेन पळयता, तुमकांय दिसता की एक गोंयच्या अस्तित्वाची लढाय ही आज एक पॉलिटिकल गिमिक जावन उरल्या? म्हादय इश्यू हो पॉलिटिसायज केला. कित्याक तर हांगा गेम आसा 28 MPs वर्सीस 2 MPs, आणि प्रत्येक जण ते 28 MPसांक कशें अट्रॅक्ट करप इलेक्शनान, हाज्या पसून ते हो इश्यू इलेक्शना कडेन रेज अप करता. गोंयाक लागून पडूना, कित्याक जितको त्रास कर्नाटकाक उदकाक पसून जाता तो त्रास गोंयान अजून पळोवना. दुसरी गजाल म्हणजे कर्नाटका ही एग्रीकल्चरल स्टेट इन रियल टर्म्स म्हणटकच तांकां एक थेंबो सुद्दां जर उदक चड मेळ्ळें आसत जाल्यार तांचें इल्लें पीक वाडटलें अशें तांकां दिसता. पूण सरकार फक्त पॉलिटिक्सच करता, लोकांचें बरें करपाचें चिंतना. हुबळी धारवाडाच्या 48 किलोमीटर पयस बेनीहल्ला म्हणून न्हंय आसा, जी न्हंय म्हादयच्या परस तिप्पटीन रुंद आनी कितक्याशाच पटींनी लांब आसा. ती जर डिसिल्ट केली आसत, तांकां जाय तितकें उदक मेळटलें, आनी जो हुबळीक जो पावस मातसो सुद्दां चड पडलो आसत जाल्यार तो हुंवार येता पळय, तो येवचो ना. थंय हुंवार येता आनी जे गरीब लोक त्या न्हंयच्या कुशीक रावता त्या कुशीच्या लोकांक आपलीं घरां हालोवची, संवसार हालोवचो पडटा. म्हणून मनीसकायेच्या नदरेंतल्यान सरकारान विचार करपाची गरज आसा. आमकां जर आमी गोंयकार अशें की आमकां जर एक ग्लास उदक मेळत आनी कोणी तानेल्लो आसत
जाल्यार संत नामदेवान तशें गाडवाक दिला तशें आमी गाडवाक सुद्दां दिवपाची आमची तयारी आसा. पूण प्रश्न कर्नाटकाचो तो ना. कर्नाटकाक उदक जाय कित्याक तर तांकां ऊस रोवपाचें आसा. धारवाडाक लागून उदक पिवपाचें न्हय तर तांकां ऊस लावपाचो आसा. आनी त्या शिवाय तांकां पळया हांगा कितें सांगलां तें. As per a para 407 of the guidelines of the submission, appraisal and acceptance of irrigation and multipurpose projects. तांकां कितें जाय? इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. म्हणजे फक्त पिवपाक न्हय तर इंडस्ट्रीक बाकीच्या मुद्द्या खातीर हें जाय.